हांव पळयता आसतना कशें आसा की काल जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली तातूंत दयानंद सोपटे प्रेस कॉन्फरन्साक बसून आसलो, तो नासलो प्रेस कॉन्फरन्स जी जाली ती थंयचे आमचे 5 जाणांचे मंडळाचे अध्यक्ष पदार आनी 2 उमेदवार। आतां कशें आसा ज्या वेळाचेर एखादो उमेदवार हारतकच आमी पळयतना कशें पळयता, हांवें सुरवातीकूच सांगलें की जिल्हा पंचायतीची निवडणुकी जो निकाल लागलो, उत्तर गोंयांत आमी 25 लढयले, 19 निवडून आयले, 6 हारले। दक्षिणेक आमी 17 लढयले, 3 हारले, 14 जिखले। आता जिखले तेजे क्रेडीट जर म्हाका एज अ प्रदेश अध्यक्ष म्हणून पार्टी म्हणून म्हाका मेळटा, कारण म्हजो एकट्याचें काम न्ही तें, सामुहीक सगळ्यां आमी जिखले। मुख्यमंत्र्याक क्रेडीट मेळटा आसत, प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हाका, पण ते आमचे सगळ्यांचे सरकारांतले मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री आसत, पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, सगळ्यांचे सामुहीक काम जालें म्हणून आमी जिखले। आता जिखलेले क्रेडीट जर आमी घेता आसत जाल्यार हारता पळय ते सुद्दां क्रेडीट आमीच घेवं जाय। आनी त्या लागून सुरवातीकूच हांवें म्हटलें की हाचेर तेचेर आरोप करून कसलोच फायदो ना। जे निवडणूक हारले ती सुद्दां जबाबदारी प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा, कारण आमी खंय तरी कमी पडले आसूं शकता। जिखता ते जर क्रेडीट आमी घेता आसत जाल्यार हारला ते सुद्दां क्रेडीट आमी घेवपाक जाय। आनी ताका लागून जे 6 मतदारसंघ हारले त्या 6 मतदारसंघाची जबाबदारी जी आसा ती म्हजी जबाबदारी आसा। पूण सर तुमच्या मांद्रेची बीजेपीची मंडळ घेवपाक सोदिना ती जबाबदारी एक म्हणून हांवें कितें म्हटलें की काल ज्या तरेन तांच्यांनी पत्रकार परिशद घेतली, पत्रकार परिशद घेतकच आज इमिडिएटली तांकां सकाळीं हांवें आफोवन सांगलें की इमिडिएटली तुमी येयात हांगा, तांकां आमच्या पार्टीच्या प्रोसिजरा प्रमाणे एखाद्यान जर चूक जर केली आसत म्हणजे तांच्यांनी पार्टीच्या एका लिडराच्या विरोधी एखादी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो अधिकार खंयच्याच कार्यकर्त्याक ना। वैयक्तीक जर एखादें कितें उलयलें आसत जाल्यार हांव तांकां विचारपाक वचचो नासलो, पण ज्या तरेन तांच्यांनी पार्टीच्या बॅनराच्या सकयल जे दोनूय उमेदवार ठीक आसा, हारल्या नंतर तांकां दुख्ख आसा, पण तें दुख्ख हें अशा प्रकारे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन व्यक्त करपाचें किंवा दुसऱ्याचेर आरोप करपाचो अधिकार कोणाक ना। इंडिव्हिज्युअली आरोप केलो म्हजें कांय म्हणणें ना, पण पार्टीच्या बॅनराचेर एखाद्यान जर आरोप करप तो चुकीचो आसा। ताका लागून तांकां हांगा आफोवन घेतिल्लें हांवें। जितले जे 2 उमेदवार प्लस पार्टीचे 2 महिला कार्यकर्त्या आनी 2 आमचो मंडळ अध्यक्ष आनी एक युवा कार्यकर्ता, ते सगळे जाण हांगा आयले। आज 4 तांकां हांवें आपयल्ले, त्या प्रमाणे हांगा आयले। हांवें तांकां सगळें सांगलें की दिस इज युअर रॉंग, तांच्यांनी तें एक्सेप्ट केलें आनी तांच्यांनी सांगलें की हाच्या फुडें अशा तरेची चूक तांचे कडच्यान जावची ना, कारण पार्टी एक शिस्तीच्या आदाराचेर चलता आनी ती शिस्त आमी खंयच बेशिस्त करपाक दिवचे ना। तांकां सांगिल्लें आसा की अशे आरोप तुमकां करपाचो अधिकार ना। तुमचें एखादें तांचें म्हणणें आशिल्लें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर ते निवडून आयिल्ले उमेदवारा बरोबर तांचो फोटो आसा, खंयच्या तरी देवळान जात्रेक गेले म्हणून। हांवें म्हणलें सगळें जरी कितें आसलें आसत जाल्यार तें तुमकां तेच्या विरोधी उलोवपाचो अधिकार ना। पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर जर तुमी बसून एखादी गोश्ट करता आसत जाल्यार तें तुमी भारतीय जनता पार्टीक सांगल्या शिवाय तुमकां हें करपाक मेळचें ना। आनी त्यामुळे तांकां सांगलें ह्याच्या फुडें अशा तरेची चूक जावपाक जायना। तांच्यांनी सांगलें की ही आमचे कडेन चूक जाली, हाच्या फुडें अशी गोश्ट जावची ना हें तांच्यांनी सांगिल्लें। पार्सेकरान एंटी पार्टी वो काम करूंक ना म्हणटात ते न्ही, कितें आसा पळय, एखाद्याचेर आमी एंटी पार्टी वगैरे जें आसा पळय तें आयकल्ल्या गोश्टीचेर विचार करून तातूंत कांय अर्थ ना। आनी त्यामुळे एखादें जर कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली तांकां दिसता आसत की ह्या गोश्टी जाल्यार आमकां सांगूंक जाय। तांकां पूर्णपणे तेचेर आरोप करपाचो अधिकार तांकां ना, मंडळ करूं शकना आरोप, तांच्यांनी पार्टीक सांगूं। जेन्ना सर अध्यक्ष पार्टीची टिसी घेता आमी सपोर्ट आसता म्हणून आमी आमचें एक सिस्टम आसा, तुमकांय खबर आसा की आमी प्रत्येक निवडणूक जातकच त्या मतदारसंघात जिखले आसत सुद्दां जाल्यार तें विश्लेशण करनात। आतां त्या संदर्भांतलें सुद्दां प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक आमी आपयतले आनी त्या संदर्भातली योग्य ती माहिती सगळ्यां कडच्यान आमी घेतली। प्रत्येक मतदारसंघातले 10-12 जे प्रमुख कार्यकर्ते आसात तांचे बरोबर आमी बसतात। येणाऱ्या दिसांनी ते आमी करपाचे आसात। तातूंत मांद्रे मतदारसंघय आयलो आनी ताका लागून त्या वेळाचेर तेंचें जें कितें म्हणणें आसा तें पार्टी समोर तेंच्यांनी सांगचें, कांय प्रॉब्लम ना। सांगपाक अधिकार कोणाचो आमी काडपाक शकना, पूण त्या मनशान पत्रकारां बरोबर सांगप किंवा पार्टीच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान एखाद्याचेर आरोप करप तो चुकीचो आसा। भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंत तें बसना। भारतीय जनता पार्टी म्हणजे बाकीच्या पार्टी भशेन न्हय, आमकां एक वेगळी शिस्त आसा। त्या शिस्ती प्रमाणे जें कितें तांकां दिसता तें तेंच्यांनी सांगपाची गरज आसा, कांय प्रॉब्लम ना सांगपाक। ही शिस्त मोडपाक तांकां जाणून सोदता सपोर्ट अशें तुमकां दिसता न्ही, कशें आसा की कोणाचो सपोर्ट आसा कितें आसा हें ना, तांच्यांनी त्या संदर्भांतल्यान तें विचारतकच तांचें म्हणलें कांय ना, ती आमची चूक जाली
हे तांच्यांनी मान्य केलें. त्यामुळे एखाद्यान जर चूक आपली म्हणून मान्य जर केली असत जाल्यार मागीर तेचे डिटेल सगळे वचून काही अर्थ ना. आनी तांकां सांगिल्लें आसा हांवें की येणाऱ्या दिसांनी केन्ना तरी तुमच्या मतदारसंघाक आमी आपयतले आनी तुमचें जें कितें विश्लेशण आसा निवडणुकीच्या संदर्भात आनी प्रत्येक मतदारसंघात आमचो प्रभारी आसा, तो प्रभारी आनी तो ग्रूप तांचे कडेन बसतले आनी तें जें कितें आसा तें आमी आयकून घेतलें. आयकून तेंच्यांनी आपलें जें म्हणणें आसा तें सांगपाचें पार्टीक.